मानवंत आग्नेल सगल्यांक दयाळायेचो नमुनो हो आसा नोवेनाच्या 9व्या दिसाचो विशय। जेजू बरी खबर पोरगोटीत वेतालो, पिडीवंतांक पेकोवणी दितालो आनी गरजेवंतांक नवें जिवीत फावो करतालो। समाजान भायर आयल्यांत, ओपयस केल्ल्यांत, तशेंच पातक्या सोवें दोयाळ आनी काकलुटसार जातालो। मानवंत आग्नेल ताच्या गुंवळिकी मुणयारपण चलयतालो तेन्ना सगल्यांक ओदीक करून पिडीवंतांक आनी जाणट्यांक आनी कोनिश्टायेन आसलोल्यांक भेट करतालो। तांकां खेरीत मोगान वेंगयतालो आनी उदारपणान आदार दितालो। राशोल सेमिनारींत आत्मीक गुरू आसतना पिडीवंत शिकप्यांची निगा घेतालो। थंय बारीक जोराचो एक पिडीवंत भुरगो आसलो। ताचे पिडयेचो वसो लागत म्हूण ताचे सोरशीं वचूंक सगळे भियेताले, पूण पाद्र आग्नेल ताच्या कुडांत वचून ताका भेट दितालो आनी मोगान ताची सेवा करतालो। मानवंत आग्नेल आमकां दयाळायेचो नमुनो ह्या 9व्या नोवेनाक हाजीर जावन ताच्या सांत कोरोना खातीर भावार्थान मागुया। सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता। ह्या मिसाची इंतेसांवां सिस्टर मिजिया मानवंत आग्नेलाचे मजतीन पेकोवणी मागता। जेसिका गुदिनो वाज माजोड्डा टावन लग्ना दिसा दिन वाजता आनी देवाची बेसांव मागता। जॅक आनी चार्लेट रॉड्रिगीस वेर्ना टावन एन्स्टन जल्मा दिसा भलायकी मागता। एमांडीक बेनावलीम टावन फामिलीक बरी भलायकी मागता। आंतोनियो जुआंव फेर्नांडीस माजोड्डा टावन अंतिशा आग्नेलो एड्रियन बरी भलायकी मागता। अंतिशा रॉड्रिगीस उतोड्डा टावन यादनिकाक येवकार दिवंक सगलीं आमी उबी रावया आनी गीत गावया। बापान आमकां आपयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या। आमच्या बापान आमकां आपयल्या आपल्याच मोगान आमकां एकठांयल्या। भाव भयणी
सोगली देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी जो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज नोवेनाच्या निमाण्या दिसा आमचो विशय आसा मानिवंत आग्नेल सगल्यांक दोयाळायचो नमुनो. जेजून आपल्या बापाची येवजण स्विकारून आपले संवसारी मिसांव पोरजेच्या मोगान आनी जबाबदारेन फुडें व्हेलें. आपल्या मिसावांत आपल्या आसण्या वरवीं जेजून भेदभाव पळयनासतना समाजाच्या वेगवेगळ्या लोकांक भेट केली. थोड्यांक पिकोवणी दिली, हेरांची नवसोदणी केली, बरें शिपडायलें. बापाच्या दोयाळ्याची आमकां ओळख दिली. हेंच मिसांव फुडें व्हरूंक जेजून शिसांक बिचलें, आकारलें आनी पाठयलें. आयज जेजू आमकां बरें शिपडावंक पाठयता. हें आमी उर्बेन करूंक ह्या मिसार आमी देवाची कृपा मागुया. पिच्छा बाबयनू जायती पावटी देवाच्या मोगान चलूंक दयालपण विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरप्रदा देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, sumia kaklutko, sumia kaklutko. प्रार्थूया. सोर बोलीस देवा, आमच्या मोगाल बापा, तुज्या पुतान आमचे कुस्ट आपणाचेर घेवन कुस्टांचें मोत आमकां उगडें केलें. पिडीन कोस्टरलेले आमच्या भाव भयणां खातीर आमचें प्रार्थन आयक. दुखींत आनी पिडींतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसारी सोडवणचे खातीर सोंसणिकायेन आनी मोगान आपले कोस्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूची नांवी. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्पोराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलोल्यांक सोडवूंक, सोरेस्पोराचे कुरपेचे वरस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बसवूंक, गोबरा सुवातेर तांकां फुलां माडूंक दिवंक, खोंती दुखीचे आवरण काडून ताच्या माथ्यार खुशालकायेचें तेल ओतूंक आनी मोन मोडून मिणगे जाल्ल्यांक वाकाणेचो झेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजो मोग सोरेस्पोरा सदांकाल वाकाणटोल्या. सदांकाल वाकाणटोल्या. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हज्या बावलो ताका गोट करतलो.
जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांटोल्या. म्हजे विस्वासीपण आनी मोग म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें खडप. जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांटोल्या. उद्गार Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Devaci utorai kotati, ti subagi. Anitaci cushi paldati, ti subagi. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक धाडले, आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दुनया लागीं आपले लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटां म्हूण सत्राय दुरात. बोक्षें वो बुती वो वाणू व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडची नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घरांत शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावरेड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या बाबीनो, जण एकलो हे संवसारांत येताना देवान आमकां जण एकल्याक एक संदेश दिलेलो आसा. आनी तो संदेश तुवेंच दुसऱ्याक परगट करूंक जाय. जेन्ना आमी संवसारांत येयलेलीं तेन्ना देवान एक गीत आमकां दिलेलें आनी तेंच गीत आमीच एकल्यान गावंक जाय. जेन्ना जण एकलो संवसारांत येताना देवान आमच्या काळजांत ताचो मोग भोंपलोलो आनी आमीच तो मोग एकामेकाक ताय वांटूंक जाय. पिच्या बाबींडो, दयालाय आयचो विशय जावन आसा मान्यवंत आग्नेल सगल्यांक दयालायचो नमुनो. आनी दयालपण दयालाय म्हळ्यार कितें?
तुज्या बाबा हेंच कितें चिंतना आयज सकाळीं उठ्ठाना बिडिरलो हांव पडलो आनी फाट दुखूंक लागली. उठ्ठाना हात वयर घालतना म्हजो हात ग्लासार पडलो, ग्लास फुटलो, कुडके ग्लासाचे शिशे काडटना म्हजें बोट कातरलें. बेगीन हांव भायर वेतालों. देर उगडोन जालें. हँडल म्हज्या देरांतलें हँडल म्हज्या हातांत आयलें. राग म्हाका आयलो. देराचेर फोंट मारलें. पांयां म्हजो मोडलो. पिच्या बाबा हें आयकून तुमकां कशें दिसता? फादरान डॉक्टरागेर वचपाचें, मिसा कित्याक घेवपाचें न्हू? कोणाकूय दिसलें चुरचुरे म्हजे? ना न्हू, थोड्यांक दिसलें आसतलें. आनी हें कितें जावन आसा तुमकां दया आयली, हुस्को फादरा सोवें तें जावन आसा तुमचें दयाळपण. तुमचो मोग जावन आसा तुमचें दयाळपण. आनी हेंच कितें जेजून आपल्या जिवितांत केलें. देवान आमकां दाखयलें जेजू वरवीं, प्रवाद्या वरवीं. आनी हेंच कितें पयले वाचपांत आमकां मेवता. इजास प्रवादी पिच्या बाबा हें पयलें वाचप आमी आयकलां. जेजून वाचलें जेन्ना तो आपल्या गांव घरांत देवस्थानांत गेल्लो, देव मंदिरांत गेल्लो तेन्ना वाचलेलें ताणें. म्हाका गरिबांक बरें शिक्षण दिवंक धाडला, कोयद्यान आसा तांकां सुटका दिवंक धाडला. जायते फावटी राग म्हाका म्हज्या खालसांनी येतालो. पूण जेन्ना हांव गांवांनी वेतालों, 20 किलोमिटर जावन 40 किलोमिटर आमी वचचें पडटालें. जेन्ना वेतालों लोकांचो येवकार, वेलकमींग स्पिरीट, लोकांचो येवकार पळोवन खुशालकाय भोगताली. पयलेच फावट जेन्ना आमी वेतात, पयले घरांत आमी वेतात, पयले आमकां उदक ते दितात पिवंक. बरें दिसतालें दयाळपण तांचें. आनी हें सगळें पंजाबांत आसा. जोडी गोरमेंत तुमी पंजाबात गेली जाल्यार वाटेर रस्त्यांनी लोकांक गाडयेन वेतात तांकां थांबोवन उदक दितात. तांचें दयाळपण. आनी हेंच कितें आयज जेजू आमकां आपयता करूंक. हेंच कितें जेजून केलें. शिवर्तन आमकां मेवता कशे भाशेन जेजून आपूण वेचो आसलो थंय, आपूण वेचो आसलो थंय ते गांवांनी दोगांक करूंक धाडलें. आनी कितें करूंक? देवाचें उतर परगट करूंक, देवाची बरी खबर सांगूंक, देवाचो मोग तांकां दिवंक, शांती तांकां दिवंक. आनी म्हळ्यार जे पिडीत आसात तांकां बरें करूंक, तांकां भलायकी दिवंक. पिच्या बाबडो हेंच कितें आमच्या मानवंत आग्नेलान केलें. मानवंत आग्नेलाची कोणूय गेलो जाल्यार कितेंय मागूंक दयालाय ताणें दाखयली, दयाळपण ताणें दाखयलें. एक फावटी हांवें वाचलां ते म्हाका उगडास येता. मानवंत आग्नेला सोडची एक हिंदू फॅमिली आयली आनी ताच्या लागीं मागलें तांची मजत करूंक, तांकां आदार दिवंक. तांचे चेडवाचें लग्न आसलें आनीक तांच्या लागीं कांयच आसूंक ना. आनी ताणें मागलें मानवंत आग्नेला लागीं आमकां कितेंय मजत कर, आमचो आदार कर, हे लग्नाच्या वेळार आमकां कितेंय तुजो आदार दी. आनी मानवंत आग्नेल आपल्या रुमांत वेता. आसलें नसलें थंय करून 50 रुपया तो तांकां दिता. पिच्या बाबडो नासले आसले काडून ताणें तांचो आदार केलो. ताणें अंतर करूंक ना, म्हणूंक ना ही कोण दुसऱ्या धर्माची, आमची न्हय ती. कसलोच अंतर करिनासतना मानवंत आग्नेलान तांची मजत केली. आनी हेंच कितें पिच्या बाबडो आमी करूंक फावो आमच्या जिवितांत. पूण आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी जेन्ना कश्ट येतात, त्रास येतात, तेन्ना आमी देवाक शिरापता, देवा कडसुले पयस वेता आनी खंय वेता. हेंच कितें हांव चिंतना म्हाका उगडास येता द मुवी गॉड इन द डक. तूं एकलो मनीस देवाक शिरापता. म्हणटा सफरींग इज लायक गार्बेज. इट डजंट लूक वेल, इट डजंट स्मेल वेल, बट if it's put for the plant grows. Suffering is like that. आमी देवा फुडल्यान आमच्यान चिकोल वो कोयर आमकां बरो दिसना, पळोवंकूय बरो दिसना आनी ताजो परमळूय आमकां बरो दिसना. पूण तो झाडांक घातलो जाल्यार झाड बरें वाडटा, फुलता आनी फळां दिता. आमचे कोस जावन आसात आमची वाड, आमकां सोडून दिवंक बलिश्ट हातयार.
आनी हेच कितें आमी करूंक जाय जेन्ना आमचे कोस्ट येतात तेन्ना देवाचो आदार आमी मागूंक जाय दयाचे दयाळेचेर आमी विस्वास दवरूंक जाय हेच कितें मानवतान आग्नेलान केलें आनी हाका लागून आमी सगलीं आयज पिलाच्या दोंगरार आयल्या कितें मागोंक ताचे उद्देशी आमच्या जिवितांत मिलाग जावंक ताचे उद्देशी आमच्या घराब्यान शांती मेळोंक ताचे उद्देशी आमच्या घराब्यान सूख मेळोंक जायते फावटी आमी विसरता दयान जेजून दाखयली ती जेन्ना जेजू प्रवचन करतालो लोकांक देवाचो संदेश परगडटालो जायतो लोक एकठांय जातालो आनीक फावटी तुमी आयकलां आसतलें कशे भाशेन लोक जेजूचे उपरूच आयकतालीं ती तोखलेलीं भुकलेलीं आनी तेन्ना जेजू शीस म्हणटात तांकां वचून दियात हांगारा सांज जावचो वेळ जाला आनी जेजू कितें म्हणटा जेजूक दयाल येता दयालायन तो भरता आनी म्हणटा तुमीच ताका कितें दियात आनी ते म्हणटा आमच्या लागीं कांयच ना आनी थोडे मासल्यो आनी उंडे घेवन येतात जेजू तांचेर बेसांव घालून वांटटा कित्याक वांटलें काय कित्याक जेजू आमचो मोग कोत्ता जेजून लोकांक बरें केलें जे लोक ताचेर विस्वास दवरलो जाणें कोलायेन काल्तिकायेन मागलें विस्वासान मागलें तांकां जेजून बरें केलें जेजून तांचे सर्वे दया दाखयली आनी होच जेजू आमकां पळयता जशें मानवत आग्नेलान आपल्या जिवितान केलें कशे भाशेन ताचे चडशीं लोक येतालो मागूंक मजत घेवंक आनी दयालायन तो तांची मजत करता जशें आमी सुरवातीच्या उतरांत आयकलां कशे भाशेन एक सेमिनारिस्ट जो वर्साच्या दुयेंतान पडलेलो कोणूच बॅट ताका करिनासलो पूण मानवत आग्नेल ताचे सोशीव येतालो ताची बॅट करतालो ताचे विचारतालो आनी हो ताचो मोग दुसऱ्या सवे पेल्या सवे हीच दया दुसऱ्या सवे आमकां आसा काय आमच्या जिवितान दया दुसऱ्यांची दयालपण आमी दाखयताय काय आमच्या जिवितान पिशे बाबडें गरजेचें आमच्या जिवितान जेन्ना आमी नियाळ कोत्ता आनी केरीत भाशेन आयचे विसांतल्यान आमी मागता पिड्यांक तांक भलायकी दिवंक कशे भाशेन आमी मागता काय जायते फावटी आमच्या लागीं लोक फादर आमचे पासत माग आनी हांव म्हणटा तुमीय मागोंक जाय फक्त फादर न्हय तुमीय मागोंक जाय तुमचोय विस्वास आसूंक जाय हांव बरो जातलो वो बरें जातलें तुमच्याय घराब्याचो विस्वास आसूंक जाय ना फादर जायते फावटी तूंच माग आमचे मागणें देव आयकना अशें न्हय तें तुमचे मागणें आयकता जे कोण मागतात विस्वासान तांचें देव आयकता जो एक टोंटो भिकारी जेजू लागीं व्हडल्यान विचारून म्हणटालो धांवचे पुता मुजेर मस्ती कर म्हाका पाव आनी तेन्ना जेजू वळून पळयलो आनी ताका म्हणलें तुका कितें जाय हांवें केलोलें आनी जेजू म्हणटा तो म्हणटा म्हाका बरो जावंक जाय आनी दयालायन जेजू ताका बरो कोत्ता हो जेजू तुमकां पेकोवणी तुमच्या घरा मदले कोणूच फॅमिलीचो मेंबर बरो ना तांकां पेकोवणी दिवंक शकता पूण आमचो विस्वास आसूंक जाय आमी कोत्ता काय हो विस्वास हो मोग देवाचो आमकां आसा काय पिच्या बाबेंडू आयज आमी मागुया एमिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजू आमकां बरें करूंक कुडीचेच न्हय आत्म्याची पेकोवणी आमकां दिवंक दयालपणान आमी जिवीत जिवंक आनी सदांच देवाक खालती रावलेलें जिवीत जिवंक एमिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया आनी आयज एमिसान घेतलेले जेजूक नीज दयालान आमकां सेवा करूंक एमिसांतलें बलिदान आमी प्रयत्न करुया सगळीं मी उबी रावया जेजून म्हटलां
मागात आनी तुमकां मेवतलें म्हणून. हे वेळार आमची मागणी आमचे काळजांतले अंतरेक आमी त्याच देवा फुड्यान आमी घालुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या धर्माचे सगळे वडील आपल्या खासगी जिवितान जेजूक अणभवूंक आनी अणभवलेल्या जेजूच्या पावलांनी चलूंक आपले परजेक भेटींतल्यान देवाचो मोग आनी देवाचें राज परगटूंक ताका बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी परजे मदें कसलोच भेदभाव करिनासतना न्हूच वेंचणुकेच्या वेळार पूण सदांच आपले परजेक भेट दिवंक तांच्यो गरजो जाणा जावंक वावरूंक आनी परजेक बरें आसा तेंच करूंक ताका देवाचें बोल आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या गांवांनी वेगवेगळ्या संस्थांनी वावर करतल्या भाव भयणी आपले जबाबदारी बेस बरे तरेन पाळूंक आनी आपल्या गांवच्या लोकांक भेटे वरवीं आपले मिसाव अदीक फलादीक करूंक तांकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. समाजाचे देगेर आनी एकसूरपणान जियेतल्यांक आमी मोगान भेट करूंक आनी ताच्यो गरजो आनी अडचण्यो समजूंक ताचे सवें अदीक मनशाळ आमी जावंक आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. मोगाळ जेजू तुवें म्हटलांय जुंय दोगां तेंगा एकठांय जावन मागणी कोत्तात तुवें हांव आसा म्हणून. जायती मागणी आमच्या काळजांनी आमच्या मनांनी आसात ती आमी सगळीं देवा फुड्यान घालुया आनी विस्वास धरुया जेजू देव ही आमची मागणी आयकता म्हणून. ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटूची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटूची. दुपाचो soso por mo domdomi sotta sorga Ishwara tuje mukha Parameshwara Vardhana Somestani भेटूची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटूची. म्हज्या भावींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सुरपदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव दयाल बापा आमच्या जिविताची दर एक घोडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात. ह्या बलिदानान जेजूचें कोस्ट मरना बरोबर पिडींत आसलेल्या आमच्या भाव भयणांची कोस्ट आनी दूख तुका आमी भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून तांचेर आकांत आयलो तसो तांकां मेळिल्ले भलायकी खातीर आमी संतोश भोगूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आमेन. सोरिस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित बापा सुरप्रदरान ससनाचे देवा सूर काली आनी सुरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय. नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सोर दरबार तुजी तोर महिमा वाकाणटा. तांच्या संगाताक आमचेय ताले मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazzo sorbes portum. Povit, 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 dolbarazzo sorbes portum. Sorganiso sarbolja, tuja svoj boba. Sorganiso sarbolja, tuja svoj boba. Utsorgi tu kazoizo. Sorbe sporace navi, ta caso. Sorbe sporace navi, ta caso. Utsorgi tu caso iso. बापा खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुसपणां सोंसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत. पातकांच्या बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavarta sagut pergotuya. Sogna Gesù tuce moronami somorom ta. Tuce punor জীবন ponami porgota. Tuja eniang ami otrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंच कास तुका समर्पिता. आनी तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजू कूड आरोग्य सेवतेल आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय.
पुनर्जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलजलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती चपती भाग्योन झुजे भाग्योन दूर दूर तांचे सुरकालीत कमावलेल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगाताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकवणान सुटपदार बाप्पा सोडवंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमचो मोग कोता. देवान आमचो मोग केलो आनी हाकाच लागून ताणें आपल्या पुताक आमकां दिलो. आनी जेजून आमचो सगलो मोग करून कुर्सार आपले हात विस्तारून जीव दिलो. कित्याक तो आमचो मोग करता आनी ताणें आमकां शिकयलें कशे भाशेन देवाक आमी बाप म्हणूंक शकता ती. तो आमी विस्वासान दयालायेन तेच देवाक जेजून शिकयलें प्रार्थना म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान वचयता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकालनी सुतोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजबुडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेची बावताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजू चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही जावन आसत देवाची शेळी जाणें आमचो मोग केलो. हे शेळीच्या जेवणांत आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jienu jivit moche
तुझ्या पावनाचे cornio mocio cor tujo mocio cor soglio cieno cieno cieta aon cieno cieno cieta ao noi bundeu putu moce sove Jesus ao noi bundeu putu moce sove Jesus Živit moće pritiče, Maje bogače, priti mogančinuku, kaj dogemo so, čienu, čienu, čieta, Cienu, cienu, cieta, noi bundeu putu, moce sove Jesus. Noi bundeu putu, moce sove Jesus. बाबार्थान जेजूक आमी शिवला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थया. कोणवाल्या बाप्पा, पिडाशिडी वेळार तूंच आमचो तीर आसलो. हे पवित्र संस्कारा वरवीं पिडीन आसलोले आमच्या भाव भयणींक तुज्या मोगान बोल दाखय आनी तुजे सासायन भरून जावं. तुज्या भावार्थ्याचे जम्यांत ती तुका वाखाणूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. मोगाल भवमिनो व्हडा भवार्थान बरवंशान भुक्तीन हे पवित्र जाग्यार तुमी एकठवल्या. भवार्थान केलेली मागणी मानिवोंत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. कांय कळोवण्यो. कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा हातूंत ती मेळटा. आमच्या पिलार संस्थेचें एक मासीक फादाग्नेल्स कॉल आनी सातोडें वावरड्याचो इश्ट उजवाडाक येता. ताचेर आमच्या मिसावांच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा ती थंय तुमच्यांनी ती घेवंक येता वो सबस्क्रायब करून आमचे झेवियरियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमच्यांनी आदार दिवंक येता. आमच्या सेमिनरिस्टांक तांच्या शिकपान आनी आकारणेच्या कामां खातीर
आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसल्यार बसस डेस्क ऑफिस हांगासर तुमच्यांनी तुमचें कंट्रिब्युशन दिवंक येता. पादंगलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युझियम कोंवेताच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अनुभव घेवंक. आयज नोव्हेंबराची 18वी सांजची 4 वरांचे मीस आमी पिडेस्तां खातीर भेटयतले. ते मिसार आमी सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक पवित्र तेलान मागतले. 1/4 ह्या वर्साक पिडेस्तांचे स्पेशल पास आसचे नात. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसा जाल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनवणी. तशेंच आयज सांजचे 5:15 मीस आसचें ना. डिसेबिलिटी रायट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा हो संघट गरजेच्या अपंग मनशांक व्हीलचेर, मुलां, वॉकर्स, वायट केन्स, हियरिंग एड, ट्री व्हिलर असल्यो वस्तू दिता. अपंग मनशां कडेन ID कार्ड आसूंक जाय. गरज आसल्यानी आविलीन देसाक हाका फोन करचो. ताचो फोन नंबर 9326120903. फाल्यां नोव्हेंबराची 19वी मानेवंत आग्नेलाच्या 95th पुण्यत्यो दीस. त्या दिसाक मिसा हे पुरी सकाळची 5:30, 6:45, 8 आनी 9:30. भोवमानेस्त बिस्प एलेक्स डायस मुखेल यादनीक आसून मीस भेटयतले. फाटले 9 दीस तुमी भवार्थान आनी व्हडा भोक्तीन हांगा आयल्यात. तशींच फाल्यांच्या दिसाक तुमी सगल्यांनी हे दोबाजीक मिसांत वांटो घेवचो. आमचें तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. दोबाजीक मिसा उपरांत आनीक एक मीस जातलें 11:30 वाजता. सांजची मिसा हे पोरी 4 वाजता, 5:15 आनी 6:15 इंग्लिशीन. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो खर्च, जावं फुलां, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सेमिनारिस्तांच्या शिंकपान. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानेवंत आग्ना वरवीं देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. मोगाल भवमिनो, मानेवंत आग्नेल आमचो आस्कारी देवा मुखार हो आमचो सगल्यांचो भवार्थ आयज आमच्या भवार्थाक बोरवोसो दिवन क्लेरेट डिकॉस्टा चांदोरतान आमकां अशें कुडीत करूंक लायता. 2018 मायाच्या म्हयन्यान केली हॉस्पिटलान बेलगांव हांगा ऑपेरेसांव करून म्हजो ट्युमर काडलेलो. ऑपेरेसांव केले उपरांत दोतोरांनी आजून 2 वेळ किमो घेवचें पडटलें म्हूण म्हाका सांगलें. बेलगांवतांव गोंया आयले उपरांत म्हजो पांय पिलार आयलो आनी मानेवंत आग्नेलाक मागणें केलें म्हाका किमो नासतना पेकोणी दी म्हूण. उपरांत परत बेलगांव आमी गेलीं किमो घेवंक. दोतोरान सांगलें पयलें जे सॅम्पल टेस्ट करूंक धाडलेले तेच परत टेस्ट करूंक म्हूण. अनौजाप म्हणल्यार दुसरे आनीक एक टेस्ट करिनासतना आदले सॅम्पल टेस्टान दिल्ले ते सारके नॉर्मल आयले. म्हजो रिपोर्ट पळोवन दोतोर अजाप जालो आनी ताणें म्हाका किमो घेनासतना परत घरा धाडली. हांव दिनवासतां दुने देवाक आनी मानेवंत आग्नेलाक म्हजे पासत देवा कडले उपकार फावो केल्या. मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो जावंक हांव मागतां. मोगाल भावमिनो हो आमच्या भयणीचो भवार्थ तिच्या हे मारेगार पिडे वेळार आमच्याय काळजा म्हणून जायत्यो गरजो घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमचो भवार्थ जिवाळ करून नव्यानाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गींच्या बाप्पा, आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तो विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी उचोरां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आजी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भवार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी.
उगोणीत काकुतीच्या देवा अगणित काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून सोरपोट पळून तुझ्या पांया सोडशी तुझ्या पांया सरशी आमी मागतां आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणान आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आज्ञेला मान्यवन देवा उतराचो पोरगो हुटणार वळतो बुलबुतरा आवाज गडगडा सारको शर्मा वांग ताच्या बुसकोड लोक वचो मिस्कोरताना अंसबोड वो दिसो बाप्पा प्रीतीच्या मागता तुझ पोरसा बागोय आम्हा सोमेस्ताची आशा altarat soma Vaukor tuj bokta Padragnela kamcha priti bava altarat soma Vaukor tuj bokta Padragnela kamcha priti bava पेडेस्तांचे मागणे व वांजेल रोजार आतां इगोजीन जातले